सोमार 25 डिसेंबर सोमिया जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब मुखेल बोल ताणे तर ओचुऱ्यांक करून दाखयले. नियाळाक आदार. म्हज्या पुताचो ह्या दिसा 21वा जल्म दीस समारंभ आमची मोठ्यान तयारी चलताली. अवचित ताणें येवन नेटान सांगलें, म्हाका म्हजो जल्मा दीस ऑर्फनेज हातून वचून मनोवंक जाय. सगळीं आमी तोटाक जालीं. त्या दिसा खरेंच जेजूचो जल्म आमी अनुभवलो. खुशालपुरीत नातालां म्हणून एकामेकाक परबी दिवन आयचो दीस मानयतल्या. हॅपी बर्थडे जिजस अशें गीत गायतना बाळका जेजूक भेटोवंक म्हज्या हातांत म्हज्या पुताचो फुडार हांव घेवन आसलें. ह्या अनाथ भुरग्यांचेर नदर मारून जेजू कोण तो पळोवंक पावली. पयल्या वाचपान गोठान जालोल्या जेरुसल्याक देव घोटाय दिता, सोडयता. प्रवाद्या आनी राजा विशीं उलोवन शेके आपल्या पुता वरवीं देव उलयता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान सोबदान स्वर्ग आनी संवसार घडलोलो. मारये आनी जुजे वरवीं आयज तोच सोब आमचे मदें जल्मला, वाडला आनी देवाचे पदवेन जियेता. म्हजो धोनी देव म्हज्या सांगाता उठ्ठा बसता, उलयता भोंवता. हें हांव अणभवतां काय? अजून पर्यान आल्तारार आपल्याकूच मोडटल्या जेजूचो म्हाका खासगी अनुभव फावो जाला काय? यादनीक पवित्र जेजूची कूड रगत हातान घेताना घायाळ जाल्ल्या जेजूचें रूप म्हाका दिसता काय? अजून हो अनुभव मेळूंक ना जाल्यार गरिबां, अनाथां, भायरालोल्या आनी पिडेवंतां समेत अनुभवुया. म्हजो थारा. जेजूचो जल्माचो मिस्तेर मनान घडयतल्यो आनी दुसऱ्या थंय ताका अनुभवंक वावरतली.